पर्तगाळि मठाधीशम् राम विठ्ठल पूजकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञान भक्ति प्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञान भक्ति प्रदायकम् विद्याधीश गुरुं वन्दे ज्ञान भक्ति प्रदायकम्। श्रीयतिवर्याले स्मरण करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। श्रीराम वीर विठ्ठला नमना श्रीराम वीर विठ्ठला नमना गुरुचरण दर्शन जन्म है पावन 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 स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता। गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन गुरुपाद सेवन नित्य अर्चन ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्यांची भक्तांक मुक्तीचो सोपान ह्याची भक्तांक मुक्तीचो सोपान श्रीयतिवर्याले स्मरण करता गुरुविद्याधीशांक वंदन करता गुरुविद्याधी गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे कीर्ती श्रीयतिवर्याले स्मरण करता
मुख्य प्राण अंतर्गत श्री महाविष्णू, श्री व्यंकटरमण, श्री हनुमंत, श्री गोपालकृष्ण ह्या सर्व देवांक शिरसाष्टांग नमस्कार करणं. संस्थान गोकर्ण परतगाळी जीवोत्तम मठाधीश श्री श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजाले चरणकमलांक शिरसाष्टांग नमस्कार करणं. आयचे श्री महाविष्णू देवस्थानाचे 186 वर्षाचे वर्धंती उत्सवानिमित्त आज ह्या कार्यक्रमाक स्वामी महाराजन येवन हांगा उपस्थित जावन तांगेले सन्निधान दिल्लें आसा. ह्या स्वागत समारंभाक आयचे आयिल्ले तसले सर्व समाज बांधवांक गण्य लोकांक स्वागत सुस्वागत. तैकर्ण श्री महाविष्णू व्यंकटरमण हनुमंत देवस्थानाचे मुक्तेसर श्री विष्णुदास कासरकोड हांनी वेदिकेचेर येवन स्थानग्रहण करका उपस्थित जावका म्हणून तांगेले कडेन विनंती. तशींच उपाध्यक्ष श्री अशोक पै हांनी वेदिकेचेर उपस्थित जावका आसन ग्रहण करका म्हणून विनंती करता. तशी तिन्ही देवस्थानाचे कार्यदर्शी जाले तसले श्री पांडुरंग पै हांनी वेदिकेचेर उपस्थित जावन आसन ग्रहण करका. गोपालकृष्ण देवस्थानाचे मुक्तेसर श्री विवेकानंद कामत हांनी पण वेदिकेचेर येवन उपस्थित जावका आनी तांगेले आसन ग्रहण करका. तशीच देवस्थानाचे आडळीत कमिटीचे श्री गुरुराज बाळूर, श्री मदन नायक, श्री अरुण नायक, श्री दीपक भट आणि श्री दयानंद चित्रगी हांनी दैकर्ण वेदिकेचेर येवन उपस्थित जावका म्हणून तांचे कडेन विनंती करता. आता हो स्वागतपूर्वक सभा कार्यक्रम वेदमूर्ती प्रसन्न भटमाम, हरीश भटमाम, श्री चरण आचार्य हे वैदिक लोकां कडच्यान वेदघोष करचे निमित्त आता हो कार्यक्रम आमी प्रारंभ करता आसची. हे कार्यक्रम प्रारंभ करच्याक श्री गुरू कडेन हांव अनुमती मागता. हरिः ओम. भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वांसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितयदायुः. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. शान्ता पृथिवी शिवमन्तरिक्षं द्यौनो देव्यभयन्नोऽस्तु. शिवादिशा प्रदिशा उद्दिशो न आपो विद्युत परिपान्तु. सर्वतः शान्तिः शान्तिः शान्तिः. ओम. कार्यक्रमाचे प्रारंभाक वेदमूर्ती श्री प्रसन्न भटमाम, वेदमूर्ती हरीश भटमाम, वेदमूर्ती श्री शरण आचार्य हांनी सर्वांनी मेळ्ळं आयचे हे वेदघोषा निमित्त कार्यक्रमाक शुभारंभ करून दिला. तांकां धन्यवाद अर्पण करता आसचे. आता एक प्रार्थना गीत श्री गुरुवंदनाचे प्रार्थना गीत सादर करता आसची. जीवोत्तम भजना मंडळीचे सदस्य जाले तसले श्रीमती अक्षरा कामत, प्रवीणा पै, जगदी कामत, जयदी कामत, जयंती किणी, स्नेहा, प्रभा, ममता नायक, विभा, विद्या पै, पवित्र आणि श्रीदेवी किणी हांकां हार्मोनियम साथ दिल्लो आसा. उन्नती कामत हांनी तबला साथी आनंद कामत. आता एक प्रार्थना गीत जीवोत्तम भजना मंडळी हांगेल तर्फेन.
चरणव पीडी निरता निरता गुरुचरणव पीडी निरता निरता गुरुवे पोरे वनु सतता सतता गुरुवे पोरे वनु सतता सतता गुरुचरणव पीडी निरता निरता गुरुचरणव पीडी निरता निरता हरि मुनि गरे गुरु पोरेया वल्लनु हरि मुनि गरे गुरु पोरेया वल्लनु गुरु मुनि गरे पोरे हरू यारी हरू गुरु मुनि गरे पोरे हरू यारी हरू गुरुवे परात्पर गुरुवे संकटहर गुरुवे हरिहर ब्रह्म स्वरूपनु गुरुचरणव पीडी निरता निरता गुरुचरणव पीडी निरता निरता अज्ञान होगलाडिसुवव निज गुरु अज्ञान होगलाडिसुवव निज गुरु ज्ञानदीप्तिया करुणिसुवव गुरु ज्ञानदीप्तिया करुणिसुवव गुरु ಜ್ಞಾನಮೌನಗಳ ಸಾಧಿಸುವವ ಗುರು ಜಾನಕಿ ನಾಯನ ತೋರುವವನೇ ಗುರು ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ನಿರತಾ ನಿರತಾ ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ನಿರತಾ ನಿರತಾ ಆಶಾ ಪಾಶಗಳ ತರಿದವ ನಿಜ ಗುರು ಆಶಾ ಪಾಶಗಳ ತರಿದವ ನಿಜ ಗುರು ದೋಷ ದೂರ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ನಿಜ ಗುರು ದೋಷ ದೂರ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ನಿಜ ಗುರು ಕೇಶವದಾಸ ನೂತನ ಪ್ರಕಾಶವ ಶಿಷ್ಯರ ದಯದಲ್ಲಿ ತೋರುವವನೇ ಗುರು ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ನಿರತಾ ನಿರತಾ ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ನಿರತಾ ನಿರತಾ ಗುರುವೇ ಪೊರೆವನು ಸತತಾ ಸತತಾ ಗುರುವೇ ಪೊರೆವನು ಸತತಾ ಸತತಾ ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ನಿರತಾ ನಿರತಾ ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ಗುರುಚರಣವ ಪೀಡಿ ನಿರತಾ ನಿರತಾ प्रकाश धन्यवाद श्री जीवोत्तम भजना मंडळी सदस्य लोकांनी अत्यंत सुंदर जावन सुश्राव्य जावन गुरुचरण वंदित प्रार्थना गीत सादर केल्ले बद्दल
तांकां धन्यवाद अर्पण करत आता आईच्या ह्या सभा कार्यक्रमाचे पहिले धूरच्यान स्वामीवर्य 8 दिसाच्या मुक्कामा खातीर आजी सिरसीक येवन सिरसीकारांचेर अनुग्रह करून हांगा उपस्थित जाल्ले आसाची तांगेली पाद्य पुजा पहिले सिरसी गांवच्या वैदिक लोकां कडच्यान तांगेले पाद्य पूज चलता ताजे नंतर कार्यक्रम ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೆ आता श्री स्वामीवर्याली पाद्य पूजा वैदिक वृंदा कडच्यान श्री महाविष्णु, श्री वेंकटरमण, श्री गोपालकृष्ण, श्री रामदेव, श्री वीरविठ्ठल आणि श्री हनुमान देवांक वंदन करत आयचे हे गोदेवळी मुहूर्तांतू सिरसी गांवाचे रायर पेंटेचे महाविष्णू देवस्थानाचे वर्धंती उत्सवाचे पर्व कालार व्यासपीठारी विराजमान जलतसले परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वाम्याले दिव्य चरणींतू श्रद्धा भक्ती गौरवपूर्वक वंदन करत आज आमगेलो सुयोग असले एक यतिश्रेष्ठ समाजाक युवजनांगाक आमकां सगल्यांक वेळोवेळो मार्गदर्शन करत आमकां सन्मार्गार चर्चित असले कार्य करत असले युगपुरुष योगी पुरुष आमकां मेळ्ळे आसा तांगेले चरणांत आनीक पंत नतमस्तक जावन स्वाम्याले आशिर्वाद घेवन 2 शब्द आमी पंढरापूर वचके जाल्यार विठ्ठल 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 म्हणत वताच बट आमगेल्या स्वाम्यान विठ्ठला संगतीक राम नाम तारक मंत्राचे उपदेश करून सतत आमगेल्या समाजात लोकांक एकत्र हाडून नित्य देवळा येवतश करून भटमामाले संकल्प करून इतले चंदाईन 550 म्हण सांगिल्ले 590 कोटीपेक्षा चड रामनाम तारक करून आमी पावन जल्लासाची पवित्र जल्लासाची तसले स्वामी महाराज आजी आमगेले मुखार आसा आजी सरयू नदी तटारी अयोध्या राम जन्मभूमी आजी कल्पना करा आमी अयोध्येक राम जन्मभूमीक वचूंक गेलो पावन जाता आशिल्ले कुशावती नदी तीरारी आजी जगांतुची होड 77 फिटाचो 77 फिटाचो रामदेवालय दिव्य सुंदर प्रतिमेचे उक्तावण स्वामी महाराजान सार्ध 5 शतमानोत्सवात करून दिले विशेष जावन विश्वगुरू करता म्हणून भायर सरले तसले जगप्रसिद्ध आमगेले देशाचे प्रधानमंत्री मोदीजी श्री मोदीजी म्हळ्यार नरेंद्र म्हणून घेताचे विश्वविजेता म्हणून ती विवेकानंदाला याद करता आमी एक कण स्वामी महाराज एक कण आमगेले सगळेलो जगाचो प्रसिद्ध नरेंद्र मोदीजी पर्तगाळीक येताच आनी हे 2 दिव्य सन्निधानांतू 77 फिटाचे राममूर्ती रामदेवालय दिव्य सुंदर राममूर्तीचे उक्तावण जाता आनी आमकां सगल्यांक पळोवचें मेळटा अशेंच विचार केले रे थंयचे अनुश्ठान नित्य निरंतर कार्यक्रम ಒಟ್ಟು पळोवन आमी संपन्न जावन आजी हांगा आयल्या आसाची आजी आयच्यान 8 दिवस आमकां निरंतर जावन असल तेजोमय यतिवर्य आमकां सन्निधान आमकां महाविष्णू देवस्थानान दिल्लें आसतना वेळोवेळी मागणी दवरले मी येवका स्वाम्यान म्हणगेन तांगेले कार्य वत्तडान तांकां येवचें जालें नाशिल्लें बट आत्तां तो आमकां भाग्य मेळ्ळें आसा आयच्यान दयकर न्हू तुमी सगळीं लोकांन निरंतर जावन सकाळचे 7 घंटेक जन पूजना अनुष्ठान कार्यक्रम जाता तुमी सगळीं लोकांन तांचो भाग घेवका
आणि ह्या असले पुण्यतम अवकाश आमगे मेळ्ळा आसा सदुपयोग करून घेवका म्हणत हांगा जमिल्ले सगळे वडिलांक आणि वेदिकेर बशिल्ले सगळे म्हालगड्यांक आनीक पंत वंदन करत स्वामीले दिव्य चरणेंतू श्रद्धा भक्तीपूर्वक मिगेले नमन करता. जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश कर्तघाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण मठाधीश. विद्याधिराज प्रपत्तिः विद्याधिनाथं विजयाख्यरामं श्रीविठ्ठलं वीरमनाथनाथं कायेन वाचा मनसा भजन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. वेदान्तसच्छास्त्रपुराणनिष्ठं वेदान्तिनं रामपदाब्जभृङ्गं कारुण्यपूर्णं निजधर्मयुक्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीराघवेन्द्रं परितोषयन्तं श्रीशप्रियं
सद्गुणशीलवन्तं तं पर्तगाळी सुयतिं गुणाढ्यं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये भूक्रोडभक्तं गुरुपुङ्गवन्तं स्मेराननं निर्मलशुद्धगात्रं विद्यार्थिसंसेव्यपदारविन्दं तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. आता शिरसी तालुक्याचे समस्त गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजातर्फेना तिन्ही देवस्थानाचे मुक्तेसर श्री विष्णुदास कासरकोड यांनी दंपती समेत स्वाम्याले पाद्यपूजा कर का म्हणून त्यांच्याकडे विनंती करता. प्रपद्ये तं योगिवर्यं शरणं प्रपद्ये. गङ्गोत्रीदामोदरकुण्डयात्रा भक्त्या कृतायेन मुकुन्दप्रीत्यै गङ्गोद्भवाङ्घ्रिं सततं नमन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. जीवोत्तमो योऽभिनवेति वित्तः ज्योतिष्यतन्त्रागमकोविदश्च जीवोत्तमानन्दकुलोद्वहन्तं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. श्रीकृष्णनारायण वासुदेवं सम्पूर्णप्रज्ञं परिपूजयन्तं श्रीद्वारकानाथकराब्जजातं विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये विद्याधिराजं शरणं प्रपद्ये. विद्याधिराजतीर्थानां स्तोत्रं सम्पत्प्रदायकं विनिर्मितं गिरीशेन मध्वमाधवभक्तिदम्. प्रिय पावन मूर्ति कुंडलीक प्रिय पावन मूर्ति पांचजन्यधरु पांडव पक्षु वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला वीर विठ्ठला पतगाळी वीर विठ्ठला. विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वव्यापको है विश्वाचे विप्रांक प्रियो विश्वकारणो विश्वरूपाधरो. आणि स्वागत भाषण करचाट श्रीत विष्णुदास कासरकोड माम मुक्तेसर श्री महाविष्णू आणि वेंकटरमण देवस्थानाचे आणि येवनो स्वागत कर का म्हणगेनो विनंती करता.
मुख्य प्राणांतर्गत श्री महाविष्णू, श्री व्यंकटरमण, श्री गोपालकृष्ण आणि श्री हनुमंत ह्या सर्व देवचरणांतू नमस्कार कोरनो. हांगा वेदिकेरी विराजमान जाल तसले श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठद परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराजाले चरण कमलांतू नतमस्तक जावन आईच्या हांगा जमिले सर्व माता पित्र बंधू भगिनी सर्वांक हांव हृत्पूर्वक स्वागत करच्याक इच्छ करता. तशींची हे सभेक उद्देशून उलोवच्याक स्वागत भाशणांत 2 शब्द उलोवच्याक हांव स्वामी महाराजाले अनुमती मागता. शिरसीच्या गौड सारस्वत समाजाक आयचो दिवस एक महापर्व काल म्हणून परमपूज्य श्रीमद विद्याधीश स्वामी महाराजांनी 2024 इसवीचे जून 8 तारखेक श्री महाविष्णू देवालय 184 प्रतिष्ठा वर्धंतीक येवन त्यांनी हांगा 12 दिवसाचे एक वास्तव्य हांगा अनुग्रह केलेले. नंतर अनेक श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी मठाचे सार्ध पंचशताब्दी समारंभांतो 550 कोटी रामतारक जप 550 दिवसा भितर अनुष्ठान करून साधन संपन्न केलेले संभ्रमानंतर आज प्रथम जावन आमगेले शिरसीक पेंटेंतू स्वामी महाराज आमकां पुरो आशीर्वाद करच्याक घेवन पाविल्ले आसाची. शिरसीचे समस्त गौड सारव समाज आनी तालुकून तेले सर्व समाज बांधव आमगेले शिरसी भक्तवृंदाल विनंतीक मान्यता दिवन 7 दिवसाचो हो एक आमगेल्या गांवांत वास्तव्य दिल्ले बद्दल शिरसीचे समस्त गौड सारस्वत समाज बांधव तर्फेन कोटी कोटी प्रणाम करता. अनेक परमपूज्य स्वाम्यांक भक्तीन स्वागत करच्या इच्छ करता. तशींची स्वाम्यां बरोबरी आयिल्ले तसले वैदिक परिवारांक पण हार्दिक स्वागत करता. तशींची भटकळचे गण्य महनीय हांगा गुरुवर्यांक शिरसी पर्यंत पावोवच्याक आयिल्ले तसले सर्वांक हांव हृत्पूर्वक स्वागत करता. 2024 स्वामी महाराजांना एक ऐतिहासीक निर्णय घेवन सार्ध पंचशताब्दी वेळेर गौड सारस्वत समाज बांधवांक कोरून साधारण 28 कोटी जपानुष्ठान करून एक दाखलो निर्माण केल्लो आसा. हाजे बद्दल आमी अभिमानान सांगत आसाची. तशीच स्वामी महाराजान बी हे विशयार आमकां संतोष दाखयल्लो आसा. हाका आमगेले सर्व समाज बांधवांक हांव देवस्थाना वतना सर्व अभिनंदन करता. अत्योची ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया 16 तारखेक आमगेले आराध्य देव श्री महाविष्णू देवालय 186 प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सव आयोजन केल्या. ह्या वर्धंती उत्सवा कार्यक्रमात चलचे वेळार शिरसी समाज बांधवाले इच्छ म्हळ्यार स्वामी महाराजान शिरसी येवका आनी तांगेले एक उपस्थिती मार्गदर्शनार हे कार्यक्रम चलका म्हणले एक उत्कट इच्छा स्वामी महाराजाल्या चरणांत आमी मस्त दिवस दवरून हांगा हो एक उत्सव संभ्रमा आचरण जावं तशें करून दिवका म्हणून आमी एक विनंती दवरले आशिल्ले. तशी
हे विनंती पत्र आमगेले सर्व लोकाले पुण्य पूर्वजन्मात पुण्य म्हणून म्हणीत आमकां आनी गांवचे शिश्यावरी स्वाम्याक आशिल्लें वात्सल्य हे लोकांचेर आमकां तागेल स्वाम्यान आशिल्ली प्रिती वात्सल्य आनी सद्भावानाचे द्योतक जावन आसा. आयचे 7 दिवस श्री स्वामी महाराजाले सानिध्य आमकां मेळटा. हे आमगेले पूर्व पुण्याचे पुण्य म्हणीत स्वाम्याला सेव करचे का सौभाग्य आमकां 2 वर्सां नंतर पुनः प्राप्त जाल्लें आसा. हे बद्दल आमी एक सुयोगाचो सदुपयोग आमी करून घेवका. गुरु सानिध्य, गुरुसेवा, गुरुभक्ती हिची मनुष्याले उन्नतीक साधन जावन आसाच. तसले सेवा भाग्य आमगेल्या गांवांत आमकां मेळिल्ले वेळार आमी ताचो सदुपयोग करून घेवया. स्वाम्याले भरपूर सेव करया. गुरु सन्निधानांत पुण्य संचयन करून कृतार्थ जावया म्हणून हांव सर्व समाज बांधवा कडेन विनंती करता. वर्धंती उत्सवाचे आमंत्रण पत्रिका तुमकां सर्वांक वितरण जाल्ले आसा. आमंत्रण पत्रिकेन सादर केलेले तसंच सर्व धार्मिक कार्यांत वेळाक समजावन हाजर उरून देव आनी गुरू कृपेक पात्र जावका म्हणून हांव तुमकां विनंती करता. आदित्यवार जून 4 तारखेक दिवस सकाळी 9 वरून 1 पर्यंत सर्व समाज बांधवांक गुरुवर्या कडेन तृप्त मुद्राधारण कार्यक्रम आसा. सर्व समाज बांधवांनी हाजर उरून मुद्र घेवका म्हणून एक विनंती. तशीच 18 तारखेक सांजेरी 5:30 घंट्याक ह्याची वेदिकेरी गुरुवर्यांक गौरवार्पण कार्यक्रम आनी स्वामी महाराजाले आशिर्वचन आसा. त्यानंतर समाज बांधवांक फलमंत्रक्षत कोण कोणाक मेळना तांकां फलमंत्रक्षत दिवचें आसा. हे सगळे कार्यक्रमाक तुमी एक 10 मिनट पयले येवन बसून ते कार्यक्रम विक्षण करता म्हणून सांगत. आयचे स्वामी महाराजाले आशिर्वचना नंतर हांगा भोजनाची व्यवस्था केल्लो आसा. सर्व समाज बांधवांनी कसली गडबड करनाशी स्वामीजीला आशिर्वचन ग्रहण करका म्हणून सांगत मेगेले हे स्वागत प्रभाशणांत 2 उतर हांगा समाप्ती करता. धन्यवाद. धन्यवाद. मुक्तेसर श्री विष्णुदास कासरकोड हांनी अत्यंत गौरवान भक्तीन स्वाम्याक तशींच आई लोकांक स्वागत केल्लें आसा. आतां देवस्थानाचे कार्यदर्शी जाले तसले श्री पांडुरंग पै हांनी आयच्यान 8 दिवस परत चलचे कार्यक्रमा बद्दल तशींच आई लोकांक सर्व लोकांक तशीच स्वामी वर्यांक वंदन करता आसले वंदनार्पणेचे कार्यक्रम चलोवन दिवका म्हणून विनंती करता. आराध्य दैव श्री महाविष्णु, श्री वेंकटरमण, श्री गोपालकृष्ण, श्री हनुमंत देवाक नमस्कार करतेची परमपूज्य स्वाम्याले चरणारविंदाक शिरसाष्टांग करतेच. एक महाविष्णू देवालय 186ने वर्धंती उत्सवाचे एक कार्यक्रमाचे एक सान रूपरेषे हांव हांगा दिवच्याक प्रयत्न करता. आमी परमपूज्य स्वाम्या लागीं शिर्षीक येवका स्वाम्यान म्हणून विनंती करते आशिल्ले. आमगेलें काम म्हळ्यार खंय स्वाम्याला गेले तेन्ना विनंती पत्र घेवन वचचें. स्वामी आमकां वता आसा आमगेले स्वामी आमकां कितले म्हळ्यार अभिमान, आमगेले गुरुवर्य आमकां कितलो अभिमान म्हणलें जाल्यार की आमकां एक भय स्वाम्याला वचचें गौरव भय जाल्यार कीचे आमी स्वाम्या लागीं प्रत्येक पर्यंत गेले तेन्ना एक विनंती पत्र दिवचें. स्वामी कसं म्हळ्यार फस्ट आमगेलें विनंती पत्र पळोवचें हांसतशील ताणें
आणि आमकां एक नमनी स्फूर्ती येता हां स्वामी हसले आतां आमी दवर येता विनंती पत्र म्हणून आमी दवरचे आशिल्ले तशें करून आमकां स्वाम्यान आमगेले एक विनंती श्रद्धा भक्तीपूर्वक विनंतीक मान्य करून आमकां हे एक 8 दिवसां वास्तव्य दय केल्लें आसा ताका आमी सर्व शिर्शीकाराले तर्फीन आमी कृतज्ञता आनीक नमस्कार करता सच आतां सांगिल्ले मंगेची आमकां पर्तगाळी मठाचे एक मस्त व्हड आशिर्वादू सदा सर्वदा आसा पयली दवरूनची तशी आमगेल्या स्वाम्यांक शिर्शीची बी एक मस्त मोग आसा म्हूण आमी समजूंक येतात कित्याक म्हळ्यार आमगेले ते प्रथम जावन 550 कोटी जपाराधने करता जाल्यार आमकां एक खंयची एक आमगेल्या स्वाम्यान एक आदेश केला आमगेल्या स्वाम्यान आमकां सांगलें म्हणले खातीर आमी उमेदीन काम केलें हे सबंद शिर्शी भितर 800 घर आसा आतां आमी इन्विटेशन 800 घराक पावयल्लें आसा तितलो व्हड एक शिर्शी तालुकाचे एक समाज जे हे शिर्शी उरते त्या रितीन आमी कसं केलें आमी स्वाम्याले आदेश येवचे भितर आमी मनान खुशीन प्रितीन दाशरथी जप केंद्रांतल्यान आमी जपाराधन केली फस्ट आमी करता जाल्यार एक दिवस आमकां 20 लाख जप जाले तेन्ना आमकां स्वाम्यान रेवण आमी रापोवन सांगलें तुमगेले हें जो आमी तुमी प्रितीन अगदी भक्तीन तुल्यान केलेलें काम आसा सबंद आमगेल्या समाजा पावका म्हणले खातीर तुमगेले स्फूर्ती जावका तुमगेले आनीक जास्ती कराची तुमी म्हणाले तांणी आमी स्वाम्याल्या पांय पडून राबले तुमी कितले करताची जप म्हूण म्हणाले आमकां ताजे बद्दल एक कसलें एक आयडिया ना आमी म्हळें एक 5 कोटी करताची म्हूण स्वामी म्हणाले 800 घर आसा तुमगेले 5 कोटी म्हळ्यार कशें आसा तुमी 30 कोटी करका म्हणाले हाची वेदिकेचेर बी स्वाम्यान सांगिल्लें आसा तुमी दाशरथीचे दशरथ 10 दिकान तो रथ चलयशिल्लो तुमी मन केल्यार जास्ती जाता म्हणलें आमकां स्फूर्ती आशिर्वादान दिली त्याची आशिर्वादा प्रकार आमी निरंतर सकाळी सांजे रात्री प्रति दिवस करताचे आमगेले संबंध समाधान 28 कोटी किंवा जास्ती जप आमी करच्याक शक्य जालें ते आमगेले एक श्रमफली न्ही आमकां त्या रामान दिलेले कृप आहे परमपूज्य स्वाम्याला आशिर्वाद त्या स्फूर्तीन दिले कितले म्हळ्यार आमकां प्रति एक आमगेले समाजा लोकांक जपकंद येवन जप करना जाल्यारची एक संको हें जे आशिल्लें हांव आज गेलें ना कित्याक केलें ना म्हणलें आनीक इतलें म्हणजे म्हळ्यार आमगेले 10 कोटी 15 कोटी जाले 16, 17, 18, 19, 20, 21 जाले तशेंची आमगेले दाशरथी जपा म्हणल्यार व्हड संभ्रम म्हळ्यार कशें जालें 1 कोटी जाले तशेंची आमगेले पुरा जपा लोकांना प्रसाद हाडून दवरचो प्रसाद कितले 21, 22 नमुने प्रसाद तांणी स्वयंपूर्तीन हाडशिल्ले मात तितले उमेदीन 1 कोटी जाले भितर आमी सेलेब्रेशन आमगेले व्हिडिओ वता सबंद लोकांक खुशी आनी भगी करका आनी लॅक दवरशिल्ले तांणी हे कोटी कितले दिसा भितर जाले मुखावेले कोटी कितले दवरसले ते आमी दिसशिल्ले तितले प्रितीन आमी काम केलें ते एक जप केलेले पुण्यान आज आमगेले समाज हांगा अगदी चंद चलते आसा आमगेले एक आमी पुण्यवंत खरें सांगता जाल्यार शिर्शी गांवचे आमकां 4 देवस्थान आसात आतां हांगच्यानच ह्याची जी रवाय पंडा सांगला रे हनुमंत देवू महाविष्णू व्यंकटरमण बगेर मुखार गेला रे महालक्ष्मी देव बी आसा ह्याची एरिया भितर महागणपती देवस्थान बी आसा तशें जावन एक पवित्र एक क्षेत्र हे रायापेंट आनी लोक सदा सर्वदा येता निरंतर 3 देवस्थानां वरच्या देखून म्हयन्यात एक प्रोग्रामांतू आमगेले जावूं जाता जाल्यार पयले प्रोग्रामाक कितें आत्तां एक आमगेले रामतारक मंत्र जाल्ले नंतर लोकांक येवचे लोकांना तेन्ना भाग वैसुकेचे मस्त जास्ती जाले ताका साक्षी आज हांगा मेळ्ळी लोकांची इतलो व्हड संख्यान लोक आयिल्ले आसाचे त्याची एक्सपर्ट करता म्हळ्यार त्या रामाल ध्यान केलें देखून आमकां जे सौभाग्य मेळ्ळें म्हणलेलो विशय आमी खंयचे एक
पर्तगाळी मठाचे आदेश आयले म्हळ्यार शिरसाश्ट वयस कोण करता स्वाम्याले सार्ध पंचशतमानोत्सवा भितर बी तशेंच आमी खंयचेची रामातारक रामाले काणिकेक ताकबी केले आमी केले कितलिकीचे जाल्यार लास्ट म्हणटका आमकां सुमार लोकांले घेवच्याक बी जल्ना 315 की 370 लोकांना काणीक दिल्लो आसा तशेंच प्रति एक विशया भितर बीची आमी खंयचेची समारंभा भितर अभिमानान आमगेले वॉलंटियर्सान काम केल्लें आसा म्हळ्यार अभिमान आमगेलो आसा होरे काणिके भितर तशेंची आमकां कल्पना करनाशी तितले होरे काणीक येते आशिल्ले कडेन आमकां कशी रवण करचें म्हणून एक प्रश्न आयले तेन्ना विची आमी तितले आमकां स्वाम्या बद्दल तितले शिरसी लोकांक आमगेले स्वामी आमगेले गुरुवर्य आमी कसले पुणून दिवका आमगेले म्हणलेले अभिमानान आमी करता आसा तशी भितर आतां स्वाम्या लागीं विनंती दिले भितर येताना खुशीन आमकां 8 दिवसाचें व्हड एक वास्तव दिल्लें आसा आमगेले विनंती पत्रांनी सुमार येवचे आसात ते स्वाम्याले अनुग्रह आमकां मेळटले म्हणले आशिर्वाद बी आमकां आसा आतां हे हांत भितर आमी गेले तेन्ना परमपूज्य स्वाम्यान आमकां अधिक मासा भितर कसं करका म्हणलें एक कार्यक्रमाचे विशय सांगलो स्वाम्याले एक आदेशा प्रकार स्वाम्यान एक मार्गदर्शना प्रकार आमी गांतूंक घेतले आसले तांत भितर आतां आमगेलो व्हड कार्यक्रम म्हळ्यार लक्ष प्रदक्षिणाय उत्सव तुमकां वत आसा भारी वैभवान चलते आसा आतां 4 आयतार जाले आतां हो 5वे आयतार अगदी चंद रितीन कोणीय करनाशिल्ले तसो तितलो व्हड महाविष्णू देवस्थाना भितर 200, 300, 400 लोक मेळून एक आयतारा भितर आमी कार्यक्रम गांतूंक घेतले संभ्रमान करते आसा तशीच आतां अपुपदान दीपदान म्हणले कार्यक्रम स्वाम्याले एक मार्गदर्शना भितर बी आमी करता आसाची कुंकुमार्चना बी करता आसाची ज्यो स्वाम्यान आमकां सांगिल्लो आसा ज्यो स्वाम्यान आमकां आदेश केल्लो आसा ज्यो स्वाम्यान आमकां मार्गदर्शन दिल्लें आसा आमी शिरसीचे पूर्ण लोक शिरसा आमी वयस घेवन आमी काम करता आसाची आतां हे 8 दिवसां भितर वास्तव्या भितर तुमकां पुरा लोकांक इन्विटेशन पावलें हांव ಒಟ್ಟು विवर करून सांगच्या वतना अगदी मुख्य आशिल्ल्या कार्यक्रमा बद्दल कित्याक म्हळ्यार तुमी हाज्याकीन जास्ती संख्या येवका म्हणले खातीर हांव सांगता आनी 13 तारखेक फाल्यां एका 8 घंटे धरून रात्री 8 घंटे पासून भजनोत्सव जाल्लो आसा चतुष्प्रहार भजनोत्सव ते बी एक कार्यक्रमाक तो बी हांगा घेतले सकाळीं आमगेले अपुपदान आनी दीपदान सय बी जाता उरतली हे बी एक जातले तदनंतर हाजे प्रकार अधिक मासा प्रकार आमी पुरुषोत्तम पूजन बी आमगेले पूर्ण प्रज्ञ सभागृहा भितर जातले तशी 14 तारखेक व्हड दिवस आदित्वार दिवस आमगेले कार्यक्रम मस्त व्हड हॅट्रीक एक्टिविटीज आमगेले सकाळीं अपुपदान दीपदान आशिल्लेचे ताज्या भायर आनी एक व्हड विशय म्हणून सांगल्यार ह्या विशय सांगूक पडटा ताजे कार्यक्रमाचे ती मुख्य विशय हो आमकां स्वाम्यान एक आमगेले विनंती दवरून घेतली आमी हे 3 देवस्थानांक रुपये रजत द्वार कर का म्हणले एक आमी एक निर्धार करून कमिटीच्यान करून घेतलो परमपूज्य स्वाम्या लागीं आमी विनंती दवरली स्वाम्यान करा रे बरें जातलें म्हणून आशिर्वाद आमकां दिलो ताजे प्रकार आमी महाविष्णू देवस्थानांक प्रथम हंताचे महाविष्णू देवस्थानांक आमी रुपया बागील कर का म्हणून दवरून घेतलें कितकी कसकी हंत भितर तुमकां कुठू गोत आशिल्ल्या मंकेची अमेरिका आनी इरान युद्ध जावंक घेवन रुपयाचे रेट 4 लाख रुपये पसून पडले आमी स्टार्ट करका जाल्ली 1,10,000 एक केजीक 4 लाख वचून पावलें 1.5 लाख कडेन लास्टान भितर आमी तेन्ना एक 17 केजी रुपये आमी 1,55,000 घेतलें तदनंतर आमकां एक 6 केजी रुपये जावंक आशिल्लें 6 केजी रुपयेक आमी 2,55,000 दिवन 26 केजी रुपयान अत्यंत सुंदर रजत द्वार आमी करून परमपूज्य स्वाम्याले हातान 16 तारखेक आमगेले वर्धंती दिवस समर्पण करता आसाचे ते आमी ज्यो आमगेले व्हड एक योजन दवर घेतल्या ताका आमकां धनसहाय जावका म्हूण दवरले तेन्ना मस्त लोकांनी आमकां सहाय केलो
साधारण आम्ही लेखिले 100 लोक दितले म्हणल्याचे ना आमकां आजी 190 की 192 लोकांना आम्ही रुपयाचे दान दिवच्याक बी दवर घेतले. तसं लोकांना आता 200 लोकांक आमकां दान दिल्ल्या लोकांक आम्ही 14 तारखे दिवसू 9 घंट्याक कृष्णार्पणा प्रोग्राम दवरून घेतलो आसा. तशीच परमपूज्य स्वादले आशीर्वादा प्रकार आम्ही मुद्रादान बी तप्त मुद्रादान बी ते दुसरू दवरून घेतलं आसा. तशें न्हू एक तप्त मुद्रादान कार्यक्रम, एक कृष्णार्पण कार्यक्रम, एक पुरुषोत्तम पूजन 3 दिवसाक 3 आदित्वार दिले आसा. सांजीक अत्यंत व्हड प्रोग्राम. आता मी सांगितलं की लक्ष प्रदक्षिणे उत्सवाचे मंगलोत्सव अत्यंत वैभवान जावचे कार्यक्रम ते दुसू आसा. त्या दिवसाक आम्ही उट्टू लोकांना तुम्ही उपस्थित व्हरून परमपूज्य स्वाम्याले आशीर्वाद घेवका म्हणून विनंती करतात. नंतर 15 तारखेका मात्र वर्गातले सामूहिक कुंकुमार्चने सेम जो अधिक मासाचे कार्यक्रम आसा ते आमगेले जातले. जाल्यार ते दुसू आमी एक कार्यक्रम आयोजन केलो. श्री क्षेत्र मंजगुणी देवस्थानाचे भटमाम श्रीनिवास भटमाम भयंकर एक विद्वान, अत्यंत चंदरीत एक उपन्यास दिता धार्मिक विशया भितर म्हणले कतरी आमकां अरुणान सांगिल्ले प्रकार आम्ही तांगेल्या वचून विनंती दवरली. ताणें आमी मान्य करून 15 तारखेक 5:30 दवर घेवन 7:30 जावं 8 घंटे बसून आमगेले श्रीनिवास भटमामाले तांगेले एक उपन्यास आसा. उट्टू लोकांनी हे कार्यक्रम येवका कित्याक म्हाका धार्मिक विशया भितर अत्यंत कितले नॉलेज आसा म्हळ्यार खंयचे विशया भितर कितले तास जाल्यार उलोवचें अशक्य आसा. तसले एक वाग्मी तागेले कार्यक्रम दवरलो आसा, ताका तुमी येवका. तशेंच परमपूज्य स्वाम्यान आमगेलेच एक देवस्थानाचे हनुमंत देवस्थानाक भेट आसा. थंय शनिकते आसा. शनिकते आमी थंय आमकां परमपूज्य स्वाम्याले एक अंतिम उपस्थिती भितर मंगळ आरती जातली. कडेन नंतर 16 तारखेक व्हड दिवस महाविष्णू देवालय वर्धंती उत्सव. त्या दिवस सांगिल्ले प्रकार सग्रामुख वास्तुशांती आनी आमगेले पुरा एक खंयचे एक आमी उमेदीन जो रजत द्वार केल्लो आसा सुंदर तसल द्वार परमपूज्य स्वाम्याले हातांतल्यान समर्पण जाल्लो आसा. त्या कामां समर्पण करचे कार्यक्रम आसा तो बी एक व्हड कार्यक्रम आसा. संदीक अष्टावधन सेवे जो महाविष्णू देवाचे वर्धंती उत्सवाचे खंयचे खंयचे लघु विष्णू कार्यक्रम आसा ताका बी तुमी येवका म्हण सांगताची. आनी 17 तारखेक आमी एक हांगा भितर 17 तारखेक रामतारक मंत्र जप हवन तो बी दवरून घेतलो आसा. परमपूज्य स्वाम्याला उपस्थिती भितर मंगळ आरती जातली. त्या बी एक व्हड कार्यक्रम जातलो तो महाविष्णू देवस्थानाचे पूर्ण प्रज्ञ समारंभ अंद भितर. नंतर आमगेले एक व्यंकटरमण देवस्थाना भितर सांजे 5:30 दवर घेवन 8 घंटे बसून आमगेले समाजाचे कलाविद चेडू भरतनाट्य करतले. 5:30 दवर घेवन 8 घंटे पासून 7:30 पासून आमी तो कार्यक्रम गांथून घेतलो आसा. अत्यंत सुंदर जातलो. मस्त आमी कार्यक्रम मागशी केल्लो आसा असलो लोकांक मस्त एक आमकां हें म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी 18 तारखेक पूर्ण प्रदेश समारंभ लक्ष्मी नरसिंह हवन. लक्ष्मी नरसिंह हवन ताजे नंतर व्हड एक कार्यक्रम आमगेले समाजांत भितर एक वैभवती जावचे कार्यक्रम धर्मसभे भितर आमगेले जो आमगेले कार्य चटुवटिके सांगतले आमकां मस्त एक खुशी विशय की आमगेले स्वामी आमगेले इधरक आमगेले गी आसाची म्हणल्यार एक हंत तुलेन आमी खंयचे मुख्य अतिथीक आपयलना. आमगेले एक मेन इंटेंशन कसं मारी आमकां कितें आसा परमपूज्य स्वाम्याले प्रवचन आमकां आयकुना म्हणले तरी आमकां ते परमपूज्य कोणा मुख्य अतिथीक आमी कोणाक आपयलना. तशीच लास्ट 19 तारीख सत्यनारायण व्रत आसा. परमपूज्य स्वाम्याले उपस्थिती भितर मंगळ आरती जातली. तशीच 1 घंटाक आमकां हांगा सभा कार्यक्रम आसा. 2 घंट्याक परमपूज्य स्वामी मुखांक भायर सरतले. ताजे खातीर इतलो टुकू आमी ते दीस बेगीन आमगेले 1 तारीख 1 घंट्या भितर सभा कार्यक्रम 2 तारीख भितर स्वामी मुखालो कार्यक्रमाक वचचे ताजे खातीर तुमी पुरा लोकांना 1 घंट्याकची ह्या हॉला भितर उपस्थित उरका म्हणून आमी विनंती करून घेतात.
आता उट्टूची धार्मिक अनुष्ठान जालें. आता एक विशेष आमगे शिर्शीकाराले एक जो आमगेले कला आसा ती नाटकाची कोंकणी नाटक. कोंकणी नाटक म्हळ्यार आमगे शिर्शीचे पयलीं दोन तळगळी धरून घेवन चंद नाटक खेळ घेवन लोकांक पुरा प्रीती विश्वास घेतलो आसा. त्या 17 तारखे दिसू आमगेले 2 नाटक आसाचे 9 घंटा रात्रीक. तुम्ही पुरा लोकांनी ते नाटक येवन भारी छंद आसा सांगले लोकांनी पळयले रिहर्सल पळयले संग आसा. तुम्ही हेचीची संख्या भितर येवका म्हणून सांगताची. आनीक आमी पुरा हे कार्यक्रमा भितर अत्यंत शिस्तबद्ध जावन अत्यंत श्रद्धा भक्तीनं भागवहिस करून घेवन अत्यंत 8 दिवस कार्यक्रम तुमगेले सहकारान उपकारान तशेंच ताजे उट्टू तुमगे सहकार दिवका म्हणून सांगताची विनंती करून घेताची. आनी परमपूज्य स्वाम्याले आमकां आमी ज्यो आमकां तांणी दिल्ले आसता वास्तव्या खातीर तुमगे तर्फीन धन्यवाद अर्पण करताची. तशीच आमगेले खंयच्याय कार्यक्रमा भितर पुराची तनु मन धनान पूर्ण रुपा भितर आमकां सहाय करचे आशिल्ले सहकार आशिल्ले तुमकां पुरा समाज बांधवाक भगिनीक आमी धन्यवाद दिताची. आयच्या कार्यक्रमा भितर ह्या भितर प्रास्ताविक गीत जावन सुंदर जावन भजन म्हणलें. आमगेले GSB जिवोत्तम शिवाज समाजाचे जिवोत्तम भजना मंडळीक तांकां बी आमी धन्यवाद सांगताची. आनीक आमकां भटमामाक जो आमकां तांणी आमकां फस्टांत भितर सांगिल्लें आसा तांकां बी भटमामाक प्रसन्न भटमामा शरण भटमामा जो हरीश भटमामा तांणी केल्लो आसा वेदघोश तांकां बी आमी धन्यवाद अर्पण करताची. आमकां भटकळ आंदोलन आयिल्ले महाजन तांणी बी आयिल्ले आसाची ताका बी तांकां आमकां धन्यवाद अर्पण करताची. अनेक पद्दे तुमगेले हांतू आमगेले समाजा वतीन आमगेले शिर्सी तालुका GSB समाजा वतीन तुमगेले वतीन परमपूज्य स्वाम्यांक हांव साश्टांग नमस्कार करताची धन्यवाद करता. आतां आमी सगळे लोक परमपूज्य स्वाम्याले आशिर्वचन आयकुका तांगेले दिव्य दर्शना खातीर आयिल्ले आशिल्ले. आतां तो संदर्भ आमकां मेळ्ळो आसा. स्वामी महाराजाले दिव्य चरणींत वंदन करत आमी सगळे लोक आशिर्वचन आयकुया. नमस्कार. मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे. ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्म. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम्. शिर्सी महाविष्णू देवस्थानाचे 186 वर्धंती उत्सवा निमित्तानं महाविष्णू देवस्थानाचे आढळित मंडळीनं आमगेल्यागी विनंती तांणी दवरिले. आमी चैत्र मास तशी वैशाख मास हे दोन्ही म्हयने आमी पर्तगाळींतूची वास्तव्य आशिल्ले आनी केवल अधिक मासाक मात्र प्रयाण करून संचार करून पुनः पर्तगाळी येवचे म्हणून आमी निश्चय केल्ले. तदनंतर शिर्सीचे गांवच्या लोकांनी पुनः त्यांनी विनंती केले की आमी रजतद्वार आमगेले मुक्तायाचे हंताक येवन घेवन पाविल्लो आसा. आतां स्वामेला हस्तेनची ते उद्घाटन जावं का म्हणून तांणी मस्तपंत स्वामीले आमगेले विनंती केले. स्वामीन येऊ का, स्वामीन उद्घाटन कर का. वर्धंती समयाचेरीची ताजे उटू कार्य समाप्ती जाता
आता स्वाम्यानं उद्घाटन करून गेनो आम सर्व लोकांक आशीर्वाद कर का म्हणून गेनो अनेक पंत तांणी हें केलें नाजाल्यार आमी लास्ट भटकळ करून गेनूची आमी मुखावेले पर्तगाळी प्रयाण करचे आशिल्ले किंतु तुमगेले हे विनंती आयिल्ले निमित्तान रजत द्वार समर्पण करका आशिल्ले निमित्तान त्या न्हयशीची आमगेले 550 कोटी रामनाम जपाचे संदर्भारी तुम्ही इतले सहकार दिल्लो आसा इतलो तुम्ही मेहनत घेतिल्लो आसा स्वामेले उत्तर परिपालन केल्लो आसा आमकां ही नाम म्हणचें जालें ना सो आमगेले कसें पाठशालेचे कसें आरंभ आशिल्ले ते एक्चुली आमी आमगेले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी कशी आमी आरंभ करका म्हणून अशी एक विचार आयिल्लो किंतु त्याची ती आमगेले 16 तारीखाक येता पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीयाक तांगेले पुण्यतिथी आचरण जाता सो त्या दिवसाक आमी आरंभ करया म्हणून एक अशी विचार केले किंतु त्याची दिवस हांग वर्धंती एक त्या तरी चाल करका ना एक हांग तरी येवरका ना हांग कोरगे न्हू सांजेर भायर सरचेक जायना कित्याक की म्हळ्यार सकाळी पाठशाळा आरंभ जावका सो कसले तरी एक आमी मॅच करका आशिल्ले सो कडेरी जास्त आमी हें केलें की पाठशाला आमी दशमी दिवसाक आनीकची बरें एक मुहूर्त आमकां मेळ्ळें सो त्यातून ज्येष्ठ शुद्ध दशमी दिवसाक पाठशालेचे ओपनिंग आमी दवरले आनी 16 तारीख आमी हांगा अवकाश करून दिले सो अशी टायम फ्रेम करून घेवन आमकां शिरसीकारांक एक स्पेस काणगेन दिवका पळय आनी आयच्या दिवसाक स्वामी हांगा येवन पाविल्लो आसाची किंतु वेंकटरमणाले महाविष्णूले रामदेव वीर विठ्ठलाले आशीर्वाद आसा म्हणून घेवन आयच्या एक दिवसान आमकां एक कळंगेन येता आसा कारण कसन की म्हळ्यार तुमकांय कळका की देव शिरसीकारा मागशी आसा म्हणून घेवन एक तुमकां एक विशय सांगचो आसा आतांची विष्णुदास कासरकोड तांगेले स्वागत भाशणांतू जशें आमगेले पांडुरंग पै तागेले प्रास्ताविक विशयांतू 2 पंतां सांगले की आमगेले शिरसीचे तालुकांतल्यान म्हळ्यार दाशरथी जप केंद्र प्लस उटू उपकेंद्र मेळून घेवन लागीं 28 कोटी रामतारक मंत्र जप पठण तुमी केले म्हणून घेवन सांगले आतां हांतू संतोषाचे विशय कसाने रामाले म्हळ्यार देवाल फाटबल आसा म्हळ्यार एक संख्या खेळ खेळचे जाता जर आयचे तारीख म्हयनो आनी वर्ष तुमी जर ॲड केल्यार आयची तारीख 12 तारीख म्हयने कितले जून म्हळ्यार 6 12 + 6 18 जाले कडेन 2026 केल्यार 10 संख्या येता 18 + 10 केल्यार 28 येता आनी तुमी 28 कोटी रामतारक मंत्र जप केले अर्थात स्वामी पर्तगाळींतू महोत्सव कोण जाले नंतर प्रथम म्हळ्यार फर्स्ट टायम म्हळ्यार आमगेलो महोत्सव जाले नंतर 550 फंक्शन जाले नंतर फर्स्ट टायम प्रथम पंता स्वामी शिरसी गांवां येता आसाची तुमी खंयची संख्येक तुमगेले रामतारक एंड जाले त्याची संख्येक एंड आयच्या दिवसाक हे डेटाक मेळता आसा सो ताजेन एक अर्थ करून घेवेत की रामदेव वीर विठ्ठलू वेंकटरमणू महाविष्णू हे सर्वही देवाले फाटबल शिरसीकारा मागशी आसा म्हणून खाली एक जपकेंद्राक न्ही उटू उपकेंद्र जपकेंद्र उट्टू लोकां वयरी देवाले एक अनुग्रह आसा म्हणून घेवन आमी हे एक अनुमानान आमी तुमगेले इदराक हे विशय प्रस्ताव केल्लो आसा दुसरेच कसन की म्हळ्यार आमी वैकेची पर्तगाळी मठाक आयिल्ले पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी दिवसाकची म्हळ्यार करेक्ट तारीखे लेखान मे 30 तारीख जाता किंतु एक स्वाम्याक पुण्यतिथी नाजाल्यार एक तिथी अत्यंत प्रधान जावन घेवन उरता आमगेले स्वाम्यान पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले पुण्यतिथी दिवसाकची पर्तगाळी येवचे मुहूर्त काडले ते ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया दिवसाक आसा आमी पर्तगाळी मठाक आयिल्ले आनी शिरसी गांवांत महाविष्णूचे हांगा वर्धंती जावचे दोनी एक दिवस आसा
ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया हांगा वर्धंती उत्सव, ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामीला पुण्यतिथी, ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया आम्ही पर्तगाळी मठाक आईल दिवसू आणि आम्ही पर्तगाळी मठाक आयले ह्याची तारीख म्हळ्यार 12 अर्थात 12 वर्ष परिपूर्ण जाता आम्ही पर्तगाळी मठाक येऊन घेवन. सो त्या निमित्तानं आम्ही शिरसीकारांक चान्स दिवचे आनी एक कारण कसन की म्हळ्यार हे पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यानं तांगेल कालावधींतू प्रतिष्ठापन केलेलं तसले हे एक देवालय. 186 वर्षा पहिले आमगेल पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यानं मस्तितले हांगा विषय आशिल्लो पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेल कालांतू त्यांना मार्गदर्शन केलेलं म्हळ्यार आमगेल पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान 186 वर्षा पहिले त्यातकून तांगेल एक उडगा आसा की तरीच हांगे एक पूर्णप्रज्ञ मंटप केल्लो आसा, सभा मंटप केल्लो आसा. आणि पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामी म्हळ्यार आमकां मस्त आवडटाच. सो खंयचे स्वाम्यान पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वाम्यान खंयचे एक शिरसी गांवांक एक बऱ्यापणा कितें मार्गदर्शन केलें तांगेले स्मृती चिन्ह आशिल्लें तसलें गांव आमकांय अत्यंत प्रित्यास्पद जावन आशिल्ल्या निमित्तानं आमी शिरसी गांवांक ना म्हणचें जालें ना. सो इतल्यांनी विशय धरून घेवन आमी शिरसीकारांक हे वर्धंती उत्सवाक येता म्हणून आमी सांगलें. तांकां गोत ना स्वाम्यान येता म्हणून इतलें सांगलें, तांकां तितले खुशी. बट आमकां कसन कसन विशय आसा कसलेक आमी दिवचेक आलोचन केलें म्हळ्यार कितें इतलो उठूची कारण आसा. पूर्णप्रज्ञ तीर्थ स्वामेले विशय आसा, ज्येष्ठ शुद्ध द्वितीया कारण आसा. सो अशी नाना रितीचे कारण आशिल्ल्या निमित्तानं 28 आत्ताची हे केल्लें, पयलें केल्लें नाशिल्लें. 28 आमी तांकां 12 तारीख येता म्हळ्यार कितें की म्हळ्यार तुमकां वैकेची लास्ट 3 दिवसाचे अधिक मासाचे फल मेळो म्हळ्यार उद्देशानं लास्ट 3 दिवस आमी अवकाश तुमकां कोण दिले. नाजाल्यार सहज जावन घेवन तुमगेले वर्धंती 16 तारीखाक म्हळ्यार लिटरली आमी 15 तारीखा संजेर येवन पावल्यार जाता. किंतु तुमकां वैकेची लास्ट अधिक मासाचे लास्ट 3 दिवस अत्यंत पुण्यदायी. त्या निमित्तानं एक शिरसीकारांक ते एक अवकाश दिवका म्हळ्या उद्देशानं थोडे तुमकां ताचे अपूपदान के पुरुषोत्तमाचे ऑलरेडी तुमी चाल केले, किंतु एक स्वामेल उपस्थितींतू तुमकां एक अवकाश मेळो म्हणल्या उद्देशानं लास्ट 3 दिवस आनी निज ज्येष्ठ मासाचे एक 5 दिवस मेळ घेवन एक 8 दिवसाचे कार्यक्रम गांथून घेतले. कार्यक्रमाचे संपूर्ण विवर तुमगेले एद्राक सांगिल्ले आसा. रजतद्वार समर्पण हेचीच अधिक मासांतू सर्व ही यजमानांक तांणी केलेलं तसलं दान कसन आसा कृष्णार्पण करता तसलं अवकाश अधिक मासांतू मेळटा. अधिक मासांतू मुख्यतः देवाले उपासन करच्यांतूची मस्त विशय सांगिल्लो आसा. खंयचे काम्य व्रत काम्य विशय म्हळ्यार आपणाले स्वताचे कार्य कितें खंयचेय कार्य अधिक मासांतू करचेक सांगिल्लें ना. सो त्या निमित्तानं एक असले एक पर्वकाल अधिक मासू हाजे पयले अधिक मास आयिल्ले तेन्ना आमी बँगलोरांनी भटकळाक वांटून घाल्ले. किंतु हे पंता एक दिवस गंगोळीकारांक मेळ्ळे, एक 15 दिवस बेंगलोरकारांक मेळ्ळे, एक 12 दिवस भटकळकारांक मेळ्ळे आनी 3 दिवस शिरसीकारांक मेळ्ळे. सो अशी करून घेवन एक हे अधिक मासाचे संपूर्ण दिवस आमी अवकाश करून घेवन दिले. विशेष जावन आजी इतले लोक पळोवन घेवन आमकांय खुशी जाले. जर आतां आनी थोडे वेळ गेलो म्हळ्यार रामनाम जप चाल करताले न्ही. कित्याक की म्हळ्यार त्या नोटूची असले अत्यंत विशय उरता आशिल्ले. 2000 म्हळ्यार फंक्शन जावचे पयले लोक खंय चड दिसता ते रामनाम जप चाल करचे ना. स्वामी येता साच्या अरे लोक कितलो आसा थंय. सो असलेच एक विचारधारेंतू आमी प्रयाण करत उरता आशिल्ले. कित्याक की म्हळ्यार ते 50-50 कोटी जावका म्हळ्यार एक उत्कट ताजे मागची लाग आशिल्ले. जाता जावका जाल्यार मस्त नमुन्याचे माथ्यान तूं विचार घोळता उरता आशिल्ले.
सो खंयी प्रयाण आवच्चें असलें री आज ही सभा कार्यक्रम लोक कितले येता 200 लोक करले एक अर्द तास केले री इतले जप जाता 8 दिवसाचें मुक्काम आसा सो असले कॅल्क्युलेशनान तुची आमी घोळत बसता आशिल्ले अंतू इंतू देवान 550 कोटी आमी अपेक्ष केल्ले देवान 593 कोटी राम नाम जप जावचे तशी देवान अनुग्रह करून घेवन सर्व लोकांक एक त्या उत्सवान तूं सहभागी जावचे तसले कार्यक्रमा सर्व तुम्ही पळयल्लो आसा सो वापस मुखारी मस्तीतले कार्यक्रम पर्तगाळी मठान तूं जावचे आसा तेन्नाही शिरसीकारान 550 कोटी रामनाम जपा कशी तुम्ही एक सहकार दिले कशी तुम्ही एक स्वामेल उतराक तुम्ही प्रत्येक लोकांन आमकां सहयोग दिला तशी सहयोग मुखावेल दिवसांत वैकेची तुम्ही त्या संदर्भारी मठा मागशी येवन गेनू मठा सेवक जावन गेनू रामसेवक जावन गेनू तुम्ही सर्व लोकांना सहकार दिवका म्हणून गेनू पुनः आयच्या दिवसाक आमी हे सभा कार्यक्रमान तूं अभिव्यक्त करताची चड आयच्या दिवसाक आमी विशेष कसने करनाची मुखावेल दिवसांत तूं हांगा सभा कार्यक्रम दवरून घेतिल्लो आसा तेन्ना विशेष जावन गेनू देवाले महिमे बद्दल तुमगेले दराक आमी प्रस्तूत करता म्हळें हे एक अधिक मासान तूं जल तितले हे पदे पदे काय येना वन्स इन 2.5 इयर्साक येवचें म्हळ्यार प्रति 33 म्हयन्याक एक पंता अधिक मास येता सो 33 म्हयने जाले नंतर एक अधिक मास येता म्हळ्यार कितलेक महत्व आसा आनी हाका मूलतः जावन गेनू अधिपती जावन गेनू पुरुषोत्तम म्हळ्यार महाविष्णूची जावन गेनू बशील आसा मूलतः कसन मूल स्वरूप विष्णू स्वरूप आसा तोचीची हाका हे अधिक मासाक अधिपती जावन घेवन बशील आसा आनी त्या निमित्तान खंयचे मासाक खाली ते मास सांगिल्ले आसा चैत्र मास वैशाख मास इत्यादी किंतु हाका अधिक मास म्हणून सांगिल्ले आसा अर्थात केलेले अल्प जाल्यारी असलेरी कसने अल्प कार्य केले म्हळ्यार तुमगेले ते फल कसन आसा ते अधिक पट्ट जाता म्हळ्यार कितें रे हाका अधिक मास म्हणून सांगिल्लो आसा अधिकस्य अधिकम फलम म्हणून सांगिल्लो आसा म्हळ्यार अधिक मासांत कसने तरी कार्य केले री फल अधिक जावन घेवन प्राप्त जाता म्हळ्यार कितें रे हाका अधिक मास म्हणून घेवनूची नांव आयिल्लें आसा मलमास म्हणून घेवन वैकेची सांगताची सो जाल्यार अनेक निमित्तान अधिक मास प्राप्त जाले सो हे एक अधिक मासान तूं सततम चिंतयेत अनंतम अंतकाले विशेषतः म्हणून सांगताचे म्हळ्यार अंत्यकालाचेरी देवाल नामस्मरण येवका जाल्यार सतत जावन घेवन आत्तां आमी चिंतन करका म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार आमगेल प्लॅनिंग लास्ट हाका उडगास येवका म्हळ्यार कितें रे आत्तां आमी प्लॅनिंग करका कित्याक की म्हळ्यार नाज्या अंत्यकालाचेरी ताका घरचे चिंते नाजाल्यार चौडवां बद्दल चिंता नाजाल्यार मुखार बायलील कसन जाता मुखार चौडवांल कसन जाता मुखार एक जाग घेतला मरे कसने हांव डेवलप केलें ना पूत डेवलप करता की ना हेची ताका चिंता देवाल चिंत येना देवाल चिंत येवका जाल्यार निरंतर जावन घेवन ताका देवाले प्रती नामस्मरण करत उरल्यार अभ्यास जाले न्ही अभ्यास बल आसले म्हळ्यार ताका निद्दे दोळ्यांत वैकेची तो सांगता निद्दे दोळ्यांत वैकेची तो सांगता त्या निमित्तान तेतकून केले उपरांत टेस्ट घेवचे असल्यार निद्दे दोळे आसतना टेस्ट घेवका तेन्ना करेक्ट खर भायर येता केन्नाय कसने एग्जाम घेवचे असले चौडवां कडच्यान कसने सांगचे असल्यार निद्दे दोळ्यांत तो खरे विशय सांगता तेतकून कंडक्टर आसा न्ही कंडक्टराक पयलीं कशें की म्हळ्यार आतुटू फ्री जालें म्हणाय आतुटू फ्री पयलीं फ्री आनी नाशिल्लें बसार आनी वताना आतुटू फ्री चेडवां फ्री बायलांक फ्री दादल्यांक फ्री आतुटू फ्री करून घाल्लो आसा सो आत्तां कंडक्टराक बसार चडिलतना चेडो सान उरता बापूस पयलेची चेडाक सांगून उरता तूं विचारलें रे हांव आनीकची 5th स्टँडर्ड म्हळ्यार 5 वर्ष म्हणून सांगता 6 वर्सां वयर गेल्यार अर्ध टिकेट दिवका तेतकून सांगतना पयले सांगून दिल्लो उरता ना तूं सांगता कंडक्टरान विचारल्यार 5 वर्ष म्हणून सांग म्हणून सांगता कडेरी बापसून सांगलें न्ही तेतकून कंडक्टर ताका विचारतना
ಎಷ್ಟು ಮಗು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ನಿನಗೆ ಮಳ್ತಾನ 5 ವರ್ಷ ಮುನ್ಗೇನು सांगता कडे री रात्री प्रयाण करताना हगूर चरड जागताना हगूर ताक जागून घेन ಎಷ್ಟು वयसप्पा मळताना तो 6 वर्ष मुणगेन भायर सांग सो ते कित्याक जालें की म्हळ्यार अभ्यास बल प्रती दिवसू तागेले वय जाल्ले ताका गोत आसा प्रती दिवसू फर्स्ट स्टँडर्डाक व्हरता 6th इयर म्हळ्यार 6th इयर म्हळ्यार ताका फर्स्ट स्टँडर्ड सो फर्स्ट इयर म्हळ्यार कुडें ना तागेले वय कितलें की म्हळ्यार 6th सो ताका अभ्यास जावन गेले आत म्हाका 6 वर्ष चलता आसा म्हणून घेन ते अभ्यास चुकोवचे जायना बापसून कसने तरी एक टिप्प दिवन घेन सांगले रे वैकेची तागेले ते अभ्यास बल चूक ना ताका निदे दोळ्यान सांगले रे वैकेची तागेले वयोमान सांगले तो 6ची म्हणून घेन सांगता कडे जागृत अवस्थेन आयले तना हां तर सांगता सो अशी आमगेले अभ्यास बल अशी उरका की आत्ता जर आमी राम नाम करत उरले रे वैकेची अंतिम कालाचेर आमगेले अंतिम श्वास आसतना वैकेची जर तुम्ही महाविष्णूल की व्यंकटरमणाल की रामदेवाल की वीर विठ्ठलाल जर एक नाम स्मरण केलं म्हळ्यार तुम्ही हे इतलं वर्ष तुम्ही कसन जीवन केलें तें सार्थक जाता ना 80 वर्ष जीवन करून घेवन लास्ट अंतिम श्वास घेताना जर देवाल नाम स्मरण केलें ना जाल्यार 80 वर्ष केले लोटू व्यर्थ सो 80 वर्ष केलेलं जीवन सार्थक जावका जाल्यार अंतिम क्षणाक अंतिम श्वास घेताना एक रामाले नामस्मरण केलवे नाजाल्यार एक देवाले नामस्मरण तुगेले मात्यांत आयलें म्हळ्यार तूं 80 वर्ष जीवन केलें सार्थक जाता सो त्या 80 वर्ष सार्थक जाल्या म्हणून जावका जाल्यार आत्ता सततम चिंतयेत अनंतम अंतकाले विशेषतः म्हणून सांगितलं आसा सतत जावन घेवन आत्त चिंतन केलें म्हळ्यार अंत्यकालाचेर विशेष रुपाचेर देवाल नामस्मरण येता म्हणून सांगितलं आसा इतले हरिनाम स्मरणेक महत्व आमगेल्या शास्त्रांत दिलेलं आसा तसले एक अवकाशू केन्ना मेळनाशिल्लो तसले अवकाशू अधिक मासांतू स्वामेल हांगा मुक्काम जावन घेवन अंतिम 3 दिवसू शिरसीकारांक लाभ मेळिल्लो आसा हाजी संपूर्ण लाभ शिरसीकारान घेवका आनी वेळोवेळी रामदेव वीर विठ्ठलाल की नाजाल्यार महाविष्णू देवाल की व्यंकटरमणाल की प्रत्येक देवाले तुमगेले मुखारतुल्यान देवाल नामस्मरण तत्कून आमगेले हांतू सांगिल्लो आसा की सत्कर्मयोगे वय घालवावे सर्वामुखी मंगल बोलवावे म्हणून आमी सांगताच आमगेले आयुष्य सत्कर्म करचे कितेरी घालका आनी मुखातुल्यान मंगल नामस्मरण देवाल येवका म्हणून सांगिल्लें त्या निमित्तान हे एक अवकाश शिरसीकारांक प्राप्त जाले सर्व ही शिरसीकार हाजे लाभ सदुपयोग करून घेता म्हणून आमी अभिलाष दवरिल्लो आसा आनी आयच्या दिवसाक अत्यंत भक्तिभावान मठाचे परंपरे अनुरूप जावन घेवन तुमी स्वागत केलेले बद्दल पुनः आमी संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बरें घडोवो तुमगेल्या घरांतू तुमी करता आसलेल्या उद्योग वेवसायांतू आमगेल्या महाविष्णू देवस्थानांत की व्यंकटरमण देवस्थानांत की नाजाल्यार गणपती देवस्थानांत की नाजाल्यार अन्य सर्व ही देवस्थानांतू वैदिक वृंद तांगेल्या जिवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी प्राप्त जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेले आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्री कृष्णार्पणमस्तु.
पर्तगाणी जीवोत्तम तीर्थ द्वारकनाथा तीर्थ विद्याधिराज तीर्थ जय जय गोकर्ण मठाधीश जय जय गोकर्ण